उत्तर गोंय जिल्लो ग्रामीण विकास एजन्सीन ग्रामीण विकास खात्याच्या जोडपावलान आयोजित केल्ल्या गोवा सरस 2022 ते 23 ह्या ग्रामीण आप मजत गटाच्या उत्पादन विक्रेचे प्रदर्शन कामपाल मैदानाचेर सध्या चालू आसा। हे प्रदर्शन 30 डिसेंबर मेरेन लोकांक खातीर उक्ते आसा। सरस ह्या सरकाराच्या उपक्रमा वरवीं गांवगिऱ्या वेवसायिकांक आनी कारागिरांक आपल्या उत्पादनाच्या विक्रे खातीर मार्केटिंग सुविधा उपलब्ध करून दिता। भारत सरकाराचे सहकार्य आशिल्ल्या सरस प्रदर्शनाचे दर एका वर्सा आयोजन करतात। या प्रदर्शनात हस्तकला, हातमाग आणि हेर कारागिरांची उत्पादनाची विक्री जाता। प्रदर्शनात गोयच्या आप मजत गटा सयत देशाच्या विंगड राज्यांतल्या कारागिरांच्यो हस्तकला, हातमाग, रेडीमेड कपडे, तागाच्यो पिशव्यो, वस्ती, वखदी उत्पादनां, मातयेची आयदनां आणि हेर विविध उत्पादनाची स्टॉलां आसतात। आमगे स्वतः धंदो तो आमकां आमी नुस्तें मारपाक मनशां घरा आमगे धंदो तो जाळ आसा आमगेले वडी आसा सगळे आमगे धंदे हेजेरूच आमगे पळय आनी दुसरो धंदो हें कितें करप म्हणटा वन आसा। आतां आमचे आहा पळय ते पळय पयशे येवन बी आनी हेतून आमी आयटम जे करता अगरबत्ती स्टँड, कॅन्डल स्टँड, सोप ट्रे, पेन स्टँड, बॉटली म्हणजे भरपूर वरायटीज आहा। 50 वयर तरी आमचे वरायटीज आहा आनी जे आमी चड फास्ट खपता ते आमी आयटम फास्ट करता। प्लांटांक आतां लावपाक झाडां लावपाक बी लोक खूब व्हरतात आनी तेतून बी आमकां भरपूर ते करपाक आमकां हें जाता आनी तशें हें करता। आनी 50 रुपीज पासून ते आमचे 500, 800, 1000 मेरेन आमचे रेट आहा। कितें लोकांक कितें आतां पळय कांय उद्योग धंदो कांय ना, हें कितें जाल्यार मातशें बायलां मातशें संवसाराक कितें आपल्या हातभार लागतलो। कितें गांवान बायलां खातीर एक म्हयन्याक एकदा, एक 2-4 दीस किंवा 1-2 दीस कळ्ळें न्ही, आठवड्याक म्हणजे आठवड्याक जाता जाल्यार आठवड्याक 15 दिसांनी म्हण म्हयन्याक ना जाल्यार परत वर्सभर वाट पळोवपाची। गव्हर्मेंट आमकां ते हें सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यान दितलो स्टॉल दितलो अशें म्हणून आनी सरस म्हण लोकोत्सव म्हण हें जाता तशें जावचें जाल्यार आमकां कितें मेळटलें।